आणि आज फर्स्ट टाइम हांव चिकन करतास येदोळ ते हांव चिकन केन्नाय करनी आज फर्स्ट टाइम करतास आज फुल डिनर हांव करतास होय 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 वा कसं सांगता ह्या घाली त्या घाली हांव पुरा घालता पैसून खंयच एक नंबर हो 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 कसं बोड येतस बाईस हो 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 व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत गुड मॉर्निंग काल रात्री न्हिदताना हांव 2 जाल्ले म्हळ्यार पुरो ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो तर आतां जस्ट उठयलो आतां 7:30 जाल्यार ब्लॉग स्टार्ट केला म्हळ्यार आतां आनी करता आशिल्लो आज थर्सडे म्हाका वचचें आसा भायर क्लासाक ताजे खातीर म्हळ्यार टायम मेळना ताजे खातीर फस्ट तान्नी कोण सोडता म्हाका तान्नी दिवचें आसा करून आनी हांव चिकी बेटर आसत काल दाखवून चिकी बेटरचो गोळींनी पुरो घेतल्या कसं जाल कोणता वेदरा निमित्त दिसता आज वापस थंड सकाळ अशी ओपन केल्ले आनी थंड ब्रेकफास्ट करता आसतना हांव रुलाव फंड घालता आम्हाला सांगलें रुलाव करी म्हळ्यार म्हाका तो वच्चें आसा करून ना गडबड आसा सकाळ विंगड कसं नाही करलें गॅसार रुलावन दवरलो तो दवरलो हो करपलें बाबा गॅस हांव सान करून दवरलो चलो हांगा ऑलमोस्ट जाला आज चिकी ब्राउन जाला म्हळ्यार ते चड चिक्के भाजले ब्रेकफास्ट रेडी आतां आम मदीं तोचून गुड मॉर्निंग बरें घेतले सकाळची ओके 2 hours later हांव जस्ट आतां घरा कडेन आयलेलो आनी येताना तेन्ना फिजिओथेरपी डॉक्टर येवन चमकली म्हाका थर्सडे आशिल्लो भायर चमकलो आलो मावशी येवन चमकली तिका काम करून चमकेलें आमी जेवण करता सर काल येस न्हू आमी शीत केला तर शीत आशिल्लें म्हळ्यार आमी रात्री आमी भयणी ते जेवलेली ना मागीर तेन्ना कोण घरा कडेन आयली तर ह्या पुरो व्हरलो आला हे मेथी भाजी आसा तर चपाती पिठे आशिल्ले तेवूय आतां काल आम लाट्टीत आसा आनी हांव बसून न्हू शीत फंड घालता सर हांगा एग बॉयल जाता सर वेस्ट जाता न्हू ताजे खातीर यांची खावची आजी कसं हांव करनी आनी म्हाका लायक जालें म्हळ्यार आज थर्सडे कसं करचें आशिल्लें आतां म्हाका वापस 8 घंटा वचचें आसा पुरा धावपळ आसा आजी तूं तेल घाला चलो हांव कांदो कट करून दवरला मिरसांग दवरल्या पुरा रेडी केला आतां खाली शीत फंड घालच्या बाकी तर चपात करून जाला हांगा आतां मेथी भाजी जस्ट उखून केली आनी हांगा पळय शीत फंड घाललेला एक नंबर आमगे पुरी मिश्र धनिया घाल लिंबियो घाल पूरा एक नंबर चटपटा केला सुपर आता मी लंच करता ती आम्हाला दिता later that same evening तर जस्ट आता घर कडेन आयलो आनी कसं ट्राफिक आसा बाप रे इलेक्शन स्टार्ट जाता न्हू तो पुरो तांगे कॅम्पेनिंग पुरो चालू आशिल्लें ताजे खातीर म्हाका मस्त ट्राफिक मेळ्ळो आनी येता म्हाका अम्मान मेसेज केली की तिका आतां चिकन खावचेंच गे तर येतना हांव चिकनय हाडलें आतां आनी आज फर्स्ट टायम हांव चिकन करतास आनी ते आम्मा सांगताली कशी करची करून आनी हांव करता येदोळ ते हांव चिकन केन्नाय करनी आज फर्स्ट टायम करतास पळया पुरो कांदो आनी पुरो हाडला मेगेल खातीर हे फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आतां पळया कितले एक्सपिरियन्स सक्सेस जाता कितले टायम लागता कोतना आतां 9 जाल्ले घंटे प्रिपेरेशन स्टार्ट करता हांगा हांव आतां दही आनी चिकन पुरो हाडला त्या चिकनाक असो लायक करून फस्ट वॉश करता जितले जेवता तितले काडता बाकीचे फ्रिजात दवरता आनी म्हळ्यार मागीर 2-3 दिवस मागीर काम येतालें ते फार वॉश करून जाला आतां फस्ट आमी सूप करता ती आम्मू म्हाका कांदो चॉप करून दिता आनी बाकीचे हांगा हांव करता तर कुकर दवरता सर आनी हांगा चिकन थोडे हांव कुडको घेतला चिकनाचे आतां सूप करया आज फूल डिनर हांव करता सर फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करता चिकन कशी करची करून मजा येता सर करच्याक ते नवे शिकच्या मेळटा सर म्हाका आतां टेन्शन म्हळ्यार मुखार कसं नाही हांव रांदप करची की आनी मुखार म्हाका टेन्शन कसं सांगता तू सांगता आनी मुखार हांव रांदप करची वेंकय होय तिणें करचें तुवें करचें होय दोगांना करता आतां चिकन हांव करता आनी ना बा तशें तुका म्हणाल न्ही तर तिणें करचें तुवें काम आवडटा तुवें काम आवडटा न्हू तशें ठीक आहे चलो ऑटोमेंट करचें मजा येता ऑटोमेंट केल्यार पण हांगा एक तशींची कांदो कट करून दिता तसं हांव हांगा गॅसा लागीं आसा ती कसं सांगता ह्या घाली त्या घाली हांव पुरो घालता पयसून ती कांदो कट करता हांव कुकर दवरता सूप करया फर्स्ट सूप रेडी करता सर हांगा कुकर घेतला तेल घालना आतां मिरसांग घालची न्हू मा ओके ती गेल्यार इंस्ट्रक्शन फॉलो करया आतां मिरसांग घालता सर आनी ताजी मागीर आल्ले आतां घालू अच्छा चिक्की राबू ओके हां सायडा घालता ओके पूरा ओट्टू घालचे पूरा एका पट्टी घालता न्हू
अच्छा अच्छा ठीक आहे कोण बज्जो लायक कोण करूया आजी सूप आता तुम्ही पळया हांव कशी सूप करता करून आणि तुम्ही कोरून पळया ती सूप कशी करची करून इजी असं सिंपल असं काय मंचो बिंचो नाही येस आमगेले चिकन क्लियर सूप एक नंबर जाता हे भाजला आता कांदोय घालता सायडान तू तो कांदो घालला सूप हा 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 कसं कोरमोड येता आणि आजी मागीर आम्ही आता हळदी पिठी घालतो घालू हळदी पिठ मा हां तू चिकन घालची होय आता मीठ घाललं की मागीर चिकन घाल मागीर कसं ना कन्वर्सेशन आमगेल मीठ घालता सर जावको जाल्यार मागीर घालया वापस लायक करून मिक्स करया आमगे चिकन धुवन घालना लायक करून घालचे वाह एक नंबर क्या बात है लायक करून म्हाका मिक्स करचे आजी मागीर उदक घालका सिट्टी काडचे ताजी मागीर आमगेले चिकन सूप रेडी चिकन मिक्स जाला हांव आतां उदक घालता तूं तर उदक घालना हांगा हांव आतां लायक करून म्हाका शिजोया आमी हांगा आतां चिकन पुलाव करता ती थोडे चिकन काडून दवरला तर त्या चिकनाक पुरो मॅरिनेट करता ती ताजी मागीर रायस घालता चपाती नाका ते कसं नाका मग वेळ जाता मागीर ताजे खातीर आम्हाक सांगला एक काम केलें चिकन पुलाव करया बेस्ट तर फर्स्ट आकाश ना मॅरिनेट करून दवरका वरलाल आसना चिकन आसना फ्रिजात दवरता म्हळ्यार मागीर काम येतलें तर आम्हाला इन्स्ट्रक्शन मॅरिनेशन हाका हल्दी पिठी घालची के मागीर मालवणी मसाला घालची के जिंजर गार्लिक पेस्ट घालची के दही घालची के थोडे मीठ घालचे आनी पुरो लायक करून मिक्स करची के चलो फर्स्ट हांव मॅरिनेट करता तर मॅरिनेशन हाका रेडी जाला आतां लायक करून कल्लो पुरो हें पुरो घाललो आहा हा 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 एक नंबर म्हळ्यार मॅरिनेट करून दवरल्यार कसं जाता गो तसं तें लायक करून तणता चिकना भितर वता आनी लायक करून रुची जाता कसन शिकच्या मेळटाच म्हाका हाजी पळया तर मॅरिनेट करून जाला हांगा आनी हांगा आमगे सूपय रेडी जाला चिक्के पळयात आहा हा थंड जाला चलो खाण पळया कशी जाला करून क्या बात है होय 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 वाह वेरी नाइस वाह 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 क्या बात है यहाँ पड़ा सुपर सूप रेडी चिकन सूप है ना तवे क्लियर सूप न्हय आनी तो कसं मंचो बिंचो काय सॉस बीस कसं घालचे ना घरकडची सूप एक नंबर लागता चिकन थंडसाण असं भायरी सॉलिड हे चिकन पीस पळय शिजला हां शिजला म्हाका हें कळना शिजला की ना करून ताजे खातीर आम्हा वचून दाखोवचें हांव फर्स्ट टायम करता ना जाल्यार तिका हारवे खावचें लागतलें हांव मीठ पळय न्ही कशी अशें करून फस्ट मीठ पळो का आं थोडें मीठ उण असं बट एक नंबर जाला हे सूप तुम्ही ट्राय करात घर कडेन हांवें थंडीन तोच न्हय सुपर लागता हें सूप हुनोची मा चिकन सूप गरम गरम गाइस एक नंबर इतलो उनो आसा शिया लायक जाता हें पिवचप आम्हा कशी जाला लाय जाला चल बेस्ट सुरे टाइम कर जाल्यार लाय जाला ओके मीठ आनी पुरो समज समज चिकन शिजला पळय बेसिला मॅरिनेट जाला हांगा सूप पिवन जालें हांव चिकन पुलाव करता चिकन बिर्याणी न्ही हां सॉरी हां चिकन पुलाव आमगे नॉर्मल पुलाव कशी करतात ना तशींची बट चिकन मॅरिनेटर तांदूळ घालचे बेस्ट तेल घालता लवंग आनी दालचिनी घेतला आनी तेजपत्ता घेतला हें पुरो घालचे ताजे मागीर पियाव घालचो टमाटो घालचो मॅरिनेटेड चिकन असलो चिकन घालचे आनी लायक करून थोड्या वेळा खातीर ताका पकोवचे म्हळ्यार फ्राय करचे चिकन आनी पुरो फ्राय जाल्यार ताजे मागीर तांदूळ घालचे हांव हांगा घेतला बासमती तांदूळ सुपर त्या चिक्के दवरला तिंबोच्या ग त्या पुरो घाल न्हू उदक घालचे सिट्टी काडचे आमगे चिकन पुलाव रेडी जालें ना सिंपल रेसिपी न्हय चलो हांव फस्ट तयार करता कांदो आनी पुरो घालला हें आतां धनिया जिरा पावडर घालता आनी हांगा मालवण मसाला आसा कैंकी हें पळय हें मालवणी मसाला हें हांवें घालता आनी टमाट घालता पुरा घालता आनी रेडी करून दवरता हळद घालच्यास की हळदय घालच्यास गायस पळया आनी तो पुरो मसालो घालला आता चिकन घालता तू मॅरिनेटेड चिकन टमाट घाल न्ही हांव विसरलो गाईस टमाट घालचे ते शिजता लायक करून हें लायक करून मिक्स करता आज एक नंबर
पुलाव फर्स्ट टाइम आयकूच दिसता न्हय चिकन पुलाव हांवें फर्स्ट टायम आयकला तेंचें नांव घाल्लें चिकन पुलाव बिर्याणी तो करच्या येना पुलाव तो इजी असो ताजे खातीर ह्यांची केल्या हां अच्छा बिर्याणी मसाला घाल्यार बिर्याणी जाता ताका बिर्याणी मसाला घाला बिर्याणी जाता म्हाका बिर्याणी करची एक विंगड स्टाईल असता त्या हा एक ताजी लेयर असता हय मसाला मागीर सादा म्हळ्यार राईस त्या पुरो तशी हे आमी पुलाव करची आता कसं नाही करी घ्या मग सकता तू एक नवें नाव दवरता कसं नाही करी म्हणलें हय हांव कसं मागीर कसन तो करताच आनी कसन करची मागीर भूक लागल्यार कसन करका न्हू आनी नाव दिवचें चिकन पुलाव चलो हां ओके 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 घालता चिकन घालता गाईस चिकन घालता सुपर सॉलिड न्हू हे पुरा ते दही आनी पुरा वच्चो ट्राय करा तुमी अशींची चिकन पुलाव आनी म्हाका कमेंट करून सांगा ह्या रेसिपी कशी जाल्ला बरोबर मिक्स करचें आहा कसन पुरमोळ येता सज्जे वा चिकन चलता म्हळ्यार चिकन लायक कोण ते पक्का न्हू गायस चिकन लायक करून फ्राय जाला हांगा आनी हांव बासमती तांदूळ घालला हातू आतां लायक करून मिक्स करता आनी हातू थोडं आनी उदक घालया ताजी मागीर आतां सिटी काडच्या दवरया आनी आमगेले चिकन पुलाव रेडी जाता मागीर उदक आनी घालना सॉलिड कसन कलर आयला पळया ते जस्ट हांव टेस्ट केलो ते मॅरिनेशनाचे एक नंबर फ्लेवर आसा हा 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 आनी आमगेर आतां प्रियम ते धनिया घालया वयर दाखोवन क्या बात है एक नंबर असल पुलाव कोणी खायनी आसतले दळते हांव करताच ते कोण चिकन खातले प्लीज ट्राय करा आनी म्हाका कमेंटान सांगा एक नंबर रेसिपी तुम्ही विसरनात ह्या रेसिपी केन्नाय हाका धांगता आनी आम्ही सांगता की 3 सिट्टी काडी गे पुरके म्हळ्यार ते चिकन फर्स्टची फ्राय केला ना तर चिकन लायक कोण ते फर्स्ट ते शिजला थोडे फार चिकी मऊ जाला कुकर बंद केला चिकी थंड केला आता ओपन करून पळया कसं शिजल्ला करून हा 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 टेन ओ वाह क्या बात है हो 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 कसन पोरमोळ येतस वाईस ओ हो जायना मग कंट्रोल होतं सुपर झाला बडा सुपर एक नंबर होय 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 क्या बात है हांव एक्सपेक्ट करने की चिकन पुलाव इतलं टेस्टी जातल करून आणि हाजे पोरमोळ कसन झाला हा गाईस बद्दल सांगता असं तुम्ही ट्राय करा चिकन पुलाव एक नंबर रेसिपी आता चिकन पुलाव अम्मा दित तसं वाव कशी झालं अम्मा लाय झाला हा चिकन पुलाव सॉलिड आहे आज चिकन सूप चिकन पुलाव हा ना तुम्ही गाव यो हांवें खातास म्हाका भूक लागली आनी वेट जायना म्हाका लाय जाला तिखसाणीन सुमा पावले मॅरिनेशन जाला वय बार लाय जाला वा 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 हांव ग्रेट आहे तू ग्रेटच सूर्य बंद करची न्हू ग्रेटच इतला सूर्य बंद करता इतला लाय जाला तुगेले अरे वाह क्या बात है खुश ना तू अरे जेवण पुरो जाल्लें हांव बसून आतां एडिटींग करता आशिल्लो आनी एडिटींग फिनीश केलें आज हांव रात्री एडिटींग स्टार्ट केलें आतां घंटे जाले 1:45 हांव लेखला आज ब्लॉग जायना करून हांवें मस्त थकलेलो बट हांव मागीर लेखलें एक फावटी जेवून जाल्लो एक काम करया फटाफट करता तर ते जाल्लें आनी हांव अंगाची व्हिडिओ एडिट करता तुमकां पुरो जाल्यार आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट